गोयचे लोक बेकायदेशीररित्या अमेरिकेत वचूंक ना। अमेरिकेत बेकायदेशीर राबितो करपी भारतीयांक भायर काडिल्ल्या फाटभुंयेर केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझान उलोवप केले। अमेरिकेतल्या ट्रंप प्रशासनान बेकायदेशीर स्थलांतरितांचेर केल्ल्या कारवाई उपरांत कांय भारतीयांक भारतात परते धाडले। अमेरिकेत बेकायदेशीर राबितो करपी 112 भारतीयांक घेवन अमेरिकन हवाई दळाचे C-17 ग्लोब मास्टर तिसरे विमान सोमारा अमृतसर देवले। भारतात परतल्या उपरांत तांकां कैद्या प्रमाण वागणूक दिवची न्हय, तशेंच तांकां गुन्यांवकार म्हणून पळोवचे न्हय अशी मागणी केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझान केली। A situation जे आज deportation by the US government of illegal immigrants and people and हे मातशे वेगळे चडशे मरे जे आमचे गोंयकार पडगेले they have not entered illegally as far as we know। हे सगळे गेले ते वॅलिड पासपोर्ट घेऊन विजा घेऊन ते एंटर झाले, पण तेमी कितें केला ते काम करपाक लागल्या बिकॉज ऑफ कितें जाता थोडे टायम जेन्ना तूं बोटीर काम केल्लो, जेन्ना तूं हुंय काम केल्लो, तुका 20 वर्सां जाली, 20 वर्सां यू कॅनॉट कंटिन्यू। सो दे हॅव एंटर्ड लिगली बट दे मस्ट बी वर्किंग इलिगली। सो हो फरक आहा। सो वी कॅनॉट कॉल देम इलिगल इमिग्रंट। आता थोडे जाण दुसरे फेक डॉक्युमेंट करून वयता, फेक पासपोर्ट, फेक जॉब लेटर, फेक विजा documentation, these are something is different than the people. So आता ही जावन आसा एक एकदम आता आयकल त्या प्रमाणे हांव ऑलमोस्ट एवरी डे दोग तीग जाणांक उलयता अमेरिकाचे भुरगे काम करताय, दे आर स्कॅर्ड, दे आर वरीड। आयज आमलो हुस्को आहा, फाल्यां तांकां डिपोर्ट केले जाल्यार कितें करतले? द इश्यू इज द वे दे आर काम। आता कितें तांकां हँडकफ्स घालून, तांकां पांयांक चेन घालून, that is their procedure. See, they are not criminals. Not everybody is a criminal. Now the other situation is they are the Punjab land करताय। So Punjab land government deport केलं म्हणजे Punjab's government, the India's government, they look at them as a criminal, but they are not criminal. So आमगेली मागणी किती आसा सरकाराकडे, if they are deporting them, let them come home. तुमचे किती आहा करपाक ते करून, but do not punish them or treat them like criminals because they are not criminals. भीमा पाटील, ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।